रिजर्वेशन पॉलिसी ही इलेक्शन कमिशन करता। आमकां तातूंत वाव नासता, मुख्यमंत्र्याकूय वाव नासता, बाकीच्यांकूय वाव नासता। पोरूं होच सीट म्हाका दिसता OBC लेडीज आशिल्लो आनी त्या खातीर अंदू हो सीट ST जालो। म्हजे म्हायती प्रमाणे सावयवेरें पंचायतींत ST आसा, खांडेपारा ST आसा, ओपा ST आसा आनी त्याच प्रमाणे कुर्टी ST आसा। ST कितलो पर्सेंट आसा हाका म्हत्व ना। त्या मतदारसंघात ST 20% पेक्षा चड आसा की ना हाका म्हत्व आसा आनी त्या प्रमाणे ज्या कडेन 20% वयर ST आसा थंय नक्कीच तुमकां रिजर्वेशन मेळूंक शकता, तातूंत कांय हें ना। पूण बाय चारी हे बरे कार्यकर्ते आमचे आनी सबंद 5 वर्सां बाय चारीन बरें काम केलां आनी ताका ओपोनंट नाशिल्लो आनी त्या खातीर तें आमकां नुकसान दिसता प्रत्येकाक। म्हणजे इवन मतदारांक हें नुकसान दिसता, म्हाकाच दिसना, मतदारांक हें नुकसान दिसता। आमच्या मगो पक्षांत नुकसान आसा पूण त्याच प्रमाणे मतदारांक नुकसान आसा। तरी आसतना इलेक्शन कमिशनाक पत्र आमी बरयतले। येता कदाचित इलेक्शन कमिशन जर हें करपाक तयार आसा जाल्यार नक्कीच ताजो फायदो लोकांक जातलो अशें म्हाका दिसता। कारण बाय चारी हें प्रत्येक घरां वचून ताणें काम केल्लें आसा, लोक ताका मानता, शिक्षीत आसा आनी ताची वर्तणूकूय बरी आसा आनी त्या खातीर ताका तो सीट जाय आशिल्लो असो म्हाकाय दिसता। पूण म्हज्या हातांत तें ना, त्या खातीर हांव ताचेर आनी चड कांय उलयना। देव बरें। म्हणजे सर रिजर्वेशन जे आसा ते ST समाजी आसा, इलेक्शन कमिशन डिसायड करता, आमी करना। त्या खातीर ताचेर हांवें उलोवप बरोबर न्हय, त्या बद्दल दुमत ना। MG थंय निवडून येतली ह्या बद्दलूय दुमत ना। MGचे डिसिजन हांव घेवंक शकना। MGची एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा ते डिसिजन घेतले आनी त्या नंतर ताचेर आमी डिसायड करता।